एक घरांत पुजेचे कार्यक्रम जाता सगळे मेळ्ळे आतां चेडू वर्साची व्हड आसाची मध्य वयस्साचे पुराय आसाची आनी तांणी मस्त संभाशण म्हगेलें काना पडता आशिल्लें हांव एक मुल्या बसून आयकलो एकली म्हणाली हें ॲपल कट करून वंटिया गो सगळ्यांक म्हणून तितलें म्हणटना रांदपा सायडा दाखून आयकलें नारळ कट केला रे कांतूक आमकां सुलभ जाता म्हणून म्हणाली दुसरे कडेन दाखून पन्नाशीर तुमी कट केला रे चळक स्वल्प कोरी आशिल्लें म्हणाल आनी पंचदा एक कब्बू कट करून दिया म्हणून आनीक दाखून आयकलें अशीच मागीर मुखार स्वल्प चेडूं ते कडेन भोंवता आशिल्लें कोण की गॅलरी गेल्ले थंय भायर गार्डन आशिल्लें गार्डनांत रूख मस्त वाडला हे स्वल्प कट केला रे गार्डन चांग जाता आशिल्लें म्हणून तितलें म्हणटा आनी एकलो ते फुलां झाडाची कट्टींग करून वयला रे ते स्वल्प चिगरेत आशिल्लें म्हणून तितलें म्हणटा चेडूं विंगड विंगड विशय उलयता आशिल्ली हे पेपर कट्टींगेक हांव काण व्हरता लायक आसा पिक्चर म्हणालो आनी तितलें म्हणटाना एक चेडाक एक आवस्तीम घेता तुगेले केंस इत्या कट कर रे चंद दिसना म्हूण म्हणटा अशीच मुखार तांणी उलयता आयकतास म्हाका मागीर कोण की म्हणालें हागेले हाता एक कट्ट जाला पयरी एक ब्लेड लागिल्लें म्हणून आनी कोण की मॅचाचे विशय उलयतना ताणें एक कट्ट मारली मिती तें मॅच विन जाल्लें अशी पुरा सायडा दाखून एक शब्द म्हाका आयक येता हांव एक वेळा दोन कानूय बंद करून कट 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 म्हणून गट्टी म्हणलें खंयची उडगास आयली तुमकां सिनेमा शूटिंग जातना कॅमेरा रब्बोचे खातीर असल एक म्हळ्यार रब्बो का म्हणलें एक अर्थ सांगता आजी हे आमगेले भाशे भितर कट म्हणाले एक शब्द इंग्लिशाचो एक 7-8 शब्दाक नाश करून सांगता असं त्या खातीर हांव सांगता कट करा म्हूण थोडी आमी आतां उलयल्यांत पळया तुमी ॲपल कुडकी करचें ॲपल कुडकी करचें आनी पान शिगुळचें कोब्बू शिगुळचें रांदे एक तरकारी आमी शिंदूचें म्हणटाची आनी नारळ भेत्तूचें आनी रूख कातोरचें आनी थोडे फावटी हांवें तुगेलो स्पीच कट केला रे म्हणून स्पीच उणी केला रे लायक म्हणून अशी अर्थ आनी घायो जाल्ला रे ताका आमी कट म्हणचे घाय जावचें आनी थोडे वेळा आमी करंट लायन कट म्हणटा म्हळ्यार करंट राबोवचें आनी वॉलीबॉलांत तूं कट मारलें म्हळ्यार त्या बॉलाक नेलाक मारून राबोवचें अशी विंगड 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 राबोवचें शिगुळचें आनी भेत्तूचें ह्या पुरा शब्दांक आमी पर्याय जावन हे इंग्लिशाचे कट म्हळ्यार शब्द घाला हे आमगेले भाशेचे एक मान मर्यादे विशय भाशेचे एक मर्याद वरक जाल्यार आमी असल सुंदर शब्दांक आमगेले भाशेंत तूं हाडका आतां आमी विंगड भाशे गेल्यार हिंदींत गेल्यार काटना म्हणटाली काटना म्हणटना ऑटोमॅटिकली थंय काट म्हूण येता काट कट कट काटना तशीच आमी मराठी गेल्यार कापचें म्हणटाची कापून काडचें आमगेल्या भाशे भितर ते प्राकृता मुलाचे प्रभाव आसा आमी कापटी म्हणटाची कापणी म्हणटाची काप म्हणटाची हे पुरा कापचें म्हळ्यार ते कत्तरसूचें म्हूण अशी एक अर्थ आसा तशीच आमगेले कन्नडांत तुंडरी सूद अशी अर्थ आसा ते देखून हे कट म्हळ्यार एक अर्थ कसो म्हळ्यार एक वस्तू आसा आमगेला आनी ते वस्तूक आमी विंगड विंगड विभजन करचें वांट करचें आनी ते वांट्यांक पुरा वांटूचें आनी थोडे फावटी कट करचें म्हळ्यार राबोवचें थोडे फावटी कट करचें म्हळ्यार आमगेलें उणी करचें खंयचेय विचार एक उणी करचो असले मस्त सुंदर जाल्ले एक कल्पनेक आमगेले भाशेंत
7-8-10 शब्द आशिल्लो ताका आमी पुरा तेकडे उड्डोन घट्ट म्हणले एक शब्दांनी आमी ते सगळे एक शब्द भंडाराक नाश करता आसची असले एक संदर्भारी हांव तुमकां हात जोडसून निमगिता आमगेले भाशेंतले हे सुंदर शब्दावळीक आमी वरोया आमगेले भास ताजी भरम वरोया अशी सांगताची म्हगेले आयचे हे उतर राबयता.